नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। लोकांचे म्हणणे आयकून घेतले ना जाल्यार कोळशाची येरादारी करतलो बंद, मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकराची शिटकावणी। बोटींक उजो घालप्यांचेर करची खर कारवाय, बाणावलेच्या नुस्तेकारांची मागणी, दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याची घेतली भेट। मंत्री सुभाष फळदेसाय दिवचलच्या लोकांची आयकून घेतलो गाराणी, दिवचले जातली प्रशासन तुमच्या दारी कार्यावळ। दिवचले 2 पंचायतीच्या पोटवेंचणुकां खातीर 6 उमेदवार रिंगणात, 25 मार्चाक जातली पोटवेंचणूक। उदका पुरवण खात्याच्या निवृत्त अभियंत्यान वेळग्या फुलयलो भाजयेचो मळो, 68 हेक्टर जाग्यात भाजये सयत मसाल्याच्या रोपांची केल्या लागवड। आणि सांग्यार व्हडा उमेदीन मनयलो शिगमो, चित्ररथ पळोवपाक शेकड्यांनी लोकांनी केली गर्दी। आणि आता खबरो विस्तारात। फाटल्या म्हयन्यात मुरगांव बंदर प्राधिकरणात काडिल्ल्या आदेशांचे आणि नेमांचे उल्लंघन मुरगांव प्राधिकरण करता असो आरोप मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान केला। आदेश काडून लेगीत गेट नंबर 9तल्यान कोळशाची येरादारी करतात, त्या खातीर थळाव्या लोकांक ताचो बरो त्रास जाता। देखून फाल्यां मेरेन गेट नंबर 9तल्यान कोळशाची येरादारी करप बंद करची अशी शिटकावणी ताणें दिल्या। कार्गो आसा जितले ट्रान्सपोर्टेशन जातले ते एमपीडीची ऑर्डर आसा तेंची ती सगळी गेट नंबर 1सून जातली। खंयचो ट्रान्सपोर्टेशन गेट नंबर 9सून जावपा ना। फक्त गेट नंबर 9सून केन्ना ट्रान्सपोर्ट जातलो जेन्ना थंयसर क्रूज टर्मिनल जेन्ना बोट येता तेन्ना फक्त ते बोटीक डिस्टर्बन्स जावंक जायना, पॅसेंजराक त्रास जावंक जाय म्हणून फक्त 9 नंबर। पण आयज खंय तरी एमपीडी मिसयूज करता। इट इज टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एमपीडी। एमपीडी टोटल कार्गो जो आसा तो मागीर कोल ट्रान्सपोर्टेशन जावं, बॉक्सायट जावं, कसलो ट्रान्सपोर्टेशन जो हांगासून चल्ला, पॅलेट्स जावं, टँकर्स जावं, हे सगळे गेट नंबर 9सून वयपाक लागलेले आसा। आयज जी ऑर्डर स्वता एमपीडी काडटा ती ते फॉलो करना। आयज ट्राफीक कंजेशन जावपाक लागलेलें आसा, थोडो डस्ट पोल्युशन जावपाक लागलेलो आसा, हो मेजरली बिकॉज सगळे ट्रक गेट नंबर 9सून येता आनी तुमकां खबर आसा हायवेसी कडेन थंयचो टर्न घेवपाक मेळना। थंयचो टर्न घेवपाक ट्रकवाल्यांक फुडें वयचें पडटा, रिवर्सान घेवचें पडटा, अशें 3-4दां करचें पडटा। आनी ट्रकवाल्या वांगडा तेंचो क्लिनर सुद्दां आसना, फक्त ड्रायव्हर आसता। थंयसर फाटी फुडें घेतना पळोवपाक सुद्दां कोण आसना। फाल्यां सकाळ फाटल्यान खंयची गाडी आसा जाल्यार ताका एक्सिडंट जातलो हो सुद्दां तांकां खबर आसना। सो आयज हे एमपीडी आमच्या लोकांक, लोकल लोकांची लायफ डेंजरान घातलेली आसा। आयज एमपीडीनी 2 ऑर्डरी काडलेली आसा। एमपीडी हेज टेकन द पीपल ऑफ मुर्मगांव तालुका फॉर ग्रांटेड आनी हांव एमपीडीक वॉर्न करता, हांव ओगी रावपाना एमपीडी केले। लास्ट टायम तांकां सांगलेलें लोकांक त्रास जावपाक आमी दिवपाना म्हणून। जे तुमचे ट्रान्सपोर्टेशन आमी कितें केलेलें ते म्हणटा आमचो बिझनस, फाल्यां लोक जे आसा ते कामांक ते अनएम्प्लॉयड जातले जाल्यार तुमी अनएम्प्लॉयड जातले। लोकांचे तुमच्या बिझनसाक लागून आमच्या लोकांक हांव त्रासान घालूंक शकना। तेजे लागून हांव एमपीडीक सांगपाक सोदता, तांकां काल हांव तेंचे कडेन उलयलेलो आसा आनी तेंचे कडेन अर्जंट मिटींग मागिल्ली आसा, अर्जंट मिटींग आपय म्हणून। आनी जर तेंच्यानी आयच्या दिसा भितर हो जर इश्यू सॉर्ट आउट करना जाल्यार म्हाका दिसता परत आमकां रिपीट करचें पडटलें आनी टोटल ट्रान्सपोर्टेशन फ्रॉम गेट 9 आमी टोटली बंद करून उडयतले। एक गाडी भायर येवपाक दिवपाना, कित्याक म्हाका नाका। एवरी टायम लोक म्हणटा संकल्प वयता ट्रान्सपोर्टेशन हे करता, स्टॉप करता थंयसर वचप, बट कित्याक लागून करता आनी कित्याक लागून करचें पडटा म्हाका तेवूय लोकांनी समजून घेवचें पडटलें।
बाणावलेच्या नुस्तेकारांनी बेरेस्तारा दक्षिण गोंयच्या जिल्लो अधिकाऱ्याची भेट घेवन तांच्या समस्याविशीं चर्चा केली. तांच्या रापणेक पोनेळांक उजो घालपाच्यो घडणुको वाडिल्ल्यान नुस्तेकारांच्या मनांत भंय निर्माण जाला. नुस्तेकारांच्यो कागाळी आयकल्या उपरांत हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतलो. तशेंच अशा घडणुकांचेर पाळत दवरपाक दर्यादेगेर पुलीस पेट्रोलिंग वाडयतले आनी थंय आशिल्ले CCTV कॅमेरा दुरुस्त करपाचे आदेश दक्षिण गोंयचे जिल्लो अधिकारी आश्विन चंद्रू हाणें दिला. बाणावले वाठारांत होडयांक आनी जाळ्यांक उजो घालपाच्यो घडणुको घडिल्ल्यान थळाव्यां मदीं भंय निर्माण जाला. देखून उजो घालप्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी बाणावलेचे आमदार वेन्झी विएगस हाणें दिला. The demands were that the person who is been caught, जे भुरग्यां तेम धरले, दोग जाण कल्प्रीट धरले, तांकां बेगीन रिलीज करचें न्हू म्हूण आनी टू मेक शुअर दॅट देर इज अ प्रोसेस पुट इन प्लेस की हे ऑफेंड जे करीत आहा तो हे ऑफेन्सीस करीत आहा ते ऑफेन्सीस परत जावचे न्हू म्हूण आनी गोंयभर मेसेज क्लियर जावपा जाय की हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स जे आहाय तांकां एक स्ट्रिक्ट कितें जाल्यार करपा जाय की परत ती हॅबिच्युअल ऑफेंड्स जायना जावपाक. Today the fishermen of the Benolim village had met me regarding their issues. Around 100 fishermen were there in the meeting and they had raised the issue about their canoes are being burnt by some miscreants. So we took note of it and we gave the assurance that in future we'll be able to prevent all the incidents and we'll take necessary action. And also with regard to compensation, we have told them that we'll talk to the fisheries department also, and also we'll check the provisions under Disaster Management Act. So regarding the complaint that they are feeling fear in their village, we have told that we'll talk to the police also and we'll be putting patrol also in the area, and have given the assurance that such incidents will be prevented in the future. So these were the points discussed and we are given the assurance, so we'll be taking necessary action. No, criminal we will be talking to the police, and if he is an habitual offender then we'll take action against him under the provisions of CRPC. प्रशासन तुमच्या दारी ह्या उपक्रमाखाला समाज कल्याण खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय शुक्रारा 17 मार्चाक दिवचले येतले. सकाळी 10 वरांचेर दिवचलच्या उपजिल्लो अधिकारी कार्यालयात जावपी कार्यावळीत मंत्री फळदेसाय लोकांची गाराणी आयकून घेतले. ह्या कार्यावळीक प्रशासकीय यंत्रणा तयार आसा अशी माहिती उपजिल्लो अधिकारी रोहन कास्करान दिल्या. गव्हर्मेंट बिचोले डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस आम्ही ऑर्गनायज केला फाल्यां प्रशासन तुमच्या दारी प्रोग्राम आमच्या ऑफिसान. तेज्या खातीर आमच्या बरोबर फाल्यां आसतल्या आमचे गोंयचे मंत्री सुभाष फळदेसाय सर, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे ते मुखेली मंत्री आहा. सो आमी हे सगळ्या तयारी खातीर काल एक सगळ्या डिपार्टमेंटाची मिटींग घेतलेली आहा बिचोली तालुक्यात जे डिपार्टमेंट्स आमचे येतात तेंची. सो सगळ्या इंचार्जांक आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आहा की फाल्यांच्या प्रोग्रामाक सगळ्यांनी उपस्थित रावपाचे आनी लोक जे येतले फाल्यां जे प्रोग्रामाक ते जे इश्यूज आमचे आपले ग्रीवन्सीस जे रेज करतले बिफोर दी मिनिस्टर तांकां ते सगळे आन्सर करतले. सो ताका लागून हांव सगळ्या लोकांक बिचोली तालुक्यान जे लोक आहा तांकां सगळ्यांक हांव विनंती करता की तेंच्यांनी फाल्यांच्या आमच्या प्रोग्रामाक उपस्थित रावपाचें आनी हो आमचो फाल्यांचो प्रोग्राम सक्सेसफूल करपाचो ही इतली हांव सगळ्यां कडेन विनंती करता. दिवचल तालुक्यांतल्या 2 पंचायतीच्या 2 प्रभागां खातीर जावपी पोटवेंचणुकेक 6 उमेदवार वेंचणूक लढयतले. वेळगे पंचायतीच्या प्रभाग 5 आनी वन मावळिंगे पंचायतीच्या प्रभाग 6 ह्या 2 प्रभागां खातीर पोटवेंचणूक जातली. दोनूय प्रभागांतल्यान दरेकी 3 उमेदवार वेंचणूक लढयतले. मजगती उमेदवारांक वेंचणूक चिन्हाचें वांटप केलां अशी माहिती मामलेदार आनी वेंचणूक अधिकारी राजाराम परब हांणी दिल्या. येता ते 25 मार्चाक ही पोटवेंचणूक जातली. Taluka and returning officer for by-election to village panchayat boards in Bicholi Taluka. I am returning officer for by-election to the election of ward number 6 of 1 Maulinge Kulchirem Panchayat election and ward number 5 of Belgaum village panchayat. For this election process, the nomination, we have started accepting the nomination forms from 6th of March
and it was the candidates were allowed to fill this nomination forms till 14th of March. Till 14th of March, we received nomination of 4 candidates in both the wards. That is ward number 5 of Vilgam Village Panchayat and ward number 6 of 1 Maulinge and Kurchiram Village Panchayat. The ward number 6 of Kurchiram Village Panchayat was reserved for the other backward classes people. Thereafter, the scrutiny of the received nomination forms were conducted on 15th of March, and all 4 nominations received in Vilgam Village Panchayat for ward number 5 were passed in the scrutiny. However, one form of ward number 6 was rejected as that nomination form was not supported with that candidate does not have the valid OBC certificate, and also his form was not signed by the seconder. It is proposal which is compulsory. Thereafter, today date was fixed for withdrawal of nomination. One candidate out of 4 in ward number 5 of Vilgam Village Panchayat withdrew his nomination, and therefore we have 3 candidates each in both the wards, that is ward number 5 of Vilgam Village Panchayat and ward number 6 of 1 Maulinge and Kurchiram Village Panchayat. सत्तरीत वेळगे हांगासर म्हादयच्या देगेर आशिल्ल्या आपल्या पुर्विल्ल्या जमनीचेर उदका पुरवण खात्याचो निवृत्त अधिकारी सुब्रय नाटकर्णी वेगवेगळी पिकावळ करता. सेवा निवृत्त जावन आपल्या 68 हेक्टर जाग्यार भाजयेच्या सकट मसाल्यांची लेगीत पिकावळ ताणें केलेली आसा. 1 हेक्टर जमनीत ताणें भाजयांची पिकावळ घातल्या आनी त्याच बरोबर सूर्यफुलांचो मळो लेगीत ताणें तयार केल्लो आसा. कृषी विभागाच्या वतीन ह्या सुपीक जमनीत शेतकारांक लेगीत प्रशिक्षण दिवप जाता अशें वाळपय कृषी विभाग कार्यालयाचो कृषी अधिकारी विश्वनाथ गांवसान सांगलें. हांव सुब्राय नाटकर्णी हांगा वेळग्या जमनीचो शेतकरी. आतां हांव एक्चुअली रावपी पणजेचो, पूण ही आमची एन्सिस्ट्रल जमीन. आनीक हांव चीफ इंजिनियर म्हणून आशिल्लो वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटात. 3 वर्सां जालीं रिटायर जाल्ल्या, आनी रिटायर जातकीर म्हाका ही आवड आशिल्ली म्हणून हांवें हांगा कल्टिवेट करपाक हो जागो घेतलो. तेन्ना आमी आतां मिक्स्ड वेजिटेबल हांगा सुरू केल्या. सनफ्लावर, दोडके, मागीर वाल आनीक वेरियस असले वेजिटेबल्स आमी करपाक घेतल्या. आनीक ऑलमोस्ट 1 एकरान आमी ही लागवड घेतलेली आहा. तशी सगळी जागा अबावट 6 हेक्टर इतली आहा, आनी त्या प्रत्येक हातून आमचे 600 माड आहा. मागीर 100 हांवें आंब्याची झाडां रोयल्या. म्हाका एग्रीकल्चर लास्ट 3 वर्सां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान खूब हेल्प केला. आमी आसा आतां वेळगे ह्या जाग्याचेर, तर हांगा हें जें फार्म आसा हें सुब्राय नाटकर्णी सर हेंचें आसा फार्म. हें जवळपास 6 हेक्टराचें फार्म आसा. जें तेंचें शेत आसा जावं ही जमीन आसा ही म्हादय न्हंय आसा तेजे देगेकूच आसा, आनी टोटल म्हादयचें उदक आसा हें तांकां इरिगेशनाक मेळटा. तेंच्या कडेन जवळपास सोलार पंप आसा. हो एक 10 HP तो सोलार पंप तेंच्यान इन्स्टॉल केल्लो आसा. तेज्या उपरांत आमी तांकां आत्मा थ्रू आनी डिपार्टमेंट थ्रू वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो आसा तेजी डेमॉन्स्ट्रेशनय आमी हांगासर ह्या फार्माचेर घेतल्यात. खूब कॉपरेटीव आसात ते शेतकार सुद्दां हाडून आमी हांगा ट्रेनींग ज्यो आसा शेतकऱ्यांक त्यो एग्रीकल्चर थ्रू घेतलेले आसात. त्या भायर तेंचें कॉपरेशन आसा हें आमी जर फाल्यां वेगवेगळे ट्रेनींग घेवपाचें आहा शेतकऱ्यांक ह्या भागांतल्या, जाल्यार ते आमकां फार्म अवेलेबल करून दिता. बुधवारा सांगे मतदारसंघात 2023 वर्साचो शिगमोत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. हातूंत पुराय राज्यांतले वेगवेगळे रोमटामेळ, लोकनाचाचे पंगड, चित्ररथ वांटेकार जाल्ले. ढोल ताशे आनी उत्सवाच्या गजरात पुराय वाठार घुमलो. ह्या सुवाळ्याक थळावो आमदार सुभाष फळदेसाय, केपेंचे आमदार आल्टोन डिकोस्टा, नावेलेचे आमदार उल्हास तुयेकार, काणकोणचो आमदार आनी सभापती रमेश तवडकार तशेंच सांगे नगरपालिकेचे नगरसेवक तशेंच पंचायतीचे पंच सदस्य लेगीत ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले.
कार्यालयाकडे नाकात वाचपाचे. सिद्धिविनायक महाराष्ट्र कला संघ अकर माटोळ. व आनंद सांगेच्या संपूर्ण जनतेक बोलपाचो प्रत्येक बॉडी धरली. माननीय अध्यक्ष या सांगली समितीचे शिमोत्सव समितीचे माननीय आमदार तथा गोंय राज्याचे समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आणि त्याच्या अध्यक्षतेखाला आयचो याविषयी उत्तर गोंयचा अधीक्षक नितीन वालसानं माहिती दिली. पीडित बायलेचेर बलात्कार व तसलीच रात जगवूया, रात जगवूया, मी जगर फुलवूया. योगा यो मी रात जगवूया, रात जगवूया, मी जगर फुलवूया. घुमटाच्या तालाचे बेडच्या नाद दर्या गजता, दर्या गजता. योगा यो मी रात जगवूया, रात जगवूया, मी जगर फुलवूया. आम्ही याच्यात नेचराकडे संलग्न जातात. आम्ही जेन्ना आम्ही स्वतः जाऊन म्हणतात की नेचराक आम्ही खूप बांधतात. म्हजे पहिले नमन राणा देवतेक, देवतेक. म्हजे दुसरे नमन, म्हजे दुसरे नमन उटंगा पावसाक, पावसाक. म्हजे तिसरे नमन, म्हजे तिसरे नमन पाचवेचार सैमाक, सैमाक. योगा यो मी रात जगवूया, रात जगवूया, मी जगर फुलवूया. योगा यो मी रात जगवूया, रात जगवूया, मी जगर फुलवूया. घुमटाच्या नादाच्या मेळीच्या तालात दर्या गजता, दर्या गजता. योगा यो मी रात जगवूया, रात जगवूया, मी जगर फुलवूया. घुमटाच्या नादाच्या मेळीच्या तालात दर्या गजता, दर्या गजता. योगा यो मी रात जगवूया. अशा तरेन आम्ही शिगम्याची गितां आसतली. निसर्गा कडेन आमची आशिल्ली आपुलकीपण आसा, आमचे कनेक्ट आसा. हे सगळे आम्ही पर्जळीत करतात त्या शिगम्याच्या गितांनी. आणि तातूंत भितर जात धर्म उंच नीच काय नासतना आमी मिसळटात. आणि ह्या हो आनंदोत्सव आसा, हो गुलालोत्सव आसा, हो शिडीसोव आसता, हो शत्रोत्सव आसा, हो शिगमो आसा. हे दायज आमच्या गोंयकाराचें आसा आणि ते आयज संपन्न जाता. गोंय सरकार आमच्या सगळ्या गोंयच्या सगळ्या भागांनी, सगळ्या तालुक्यांनी, सगळ्या मतदारसंघांनी इतके मोठ्या प्रमाणात हो साजरो करता म्हणून गोंय सरकाराक मन काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. कांय दिसा फाटीं बागात घडिल्ली सामुहीक बलात्काराची घडणूक फटीचे आशिल्ल्याचे कालांगूट पुलिशेच्या तपासा उपरांत मुखार आयला. ह्या विशीं उत्तर गोंयचो पुलीस अधीक्षक नितीन वालसनान अदीक म्हायती दिली. पीडित बायलेचेर बलात्कार वा तसली कसलीच घडणूक घडूंक नाशिल्ल्याची गवाय त्या बायलेन स्वता दिल्ल्याचें कळटा. कांय दिसा फाटीं कालांगूट पुलीस स्टेशनात अस्तंत बंगालाच्या ह्या बायलेन आपल्याचेर बागा ह्या वाठारांत सामुहीक बलात्कार जाला अशी कागाळ नोंद केल्ली. ह्या बायलेची मानसीक भलायकी बरी नाशिल्ल्या कारणान ह्या घडणुकेच्या तपासा मजगती तिचेर बांबोळे मानसोपचार संस्थेच्या हॉस्पिटलात उपचार सुरू आशिल्ल्याच्या उपचारा उपरांत दिल्ल्या गवायेंतल्यान बलात्कार जावंक नाशिल्ल्याचें मुखार आयलां. In Kalangut police station, we had registered an FIR 30 of 2023 this year, in which there was an allegation by a psychiatrically disabled lady that she was sexually assaulted at different locations in Kalangut area. On the basis of that complaint, we had registered an FIR of 376D, and we had taken up the investigation.
all the procedures were followed. Now the latest update is the lady, the victim, was asked to give her statement before magistrate under section 164 CRPC, in which the victim is free to give her statement without any pressure, or in the absence of any police officer or anybody, where the magistrate apprises that she is free from any pressure or anything, she is free to give a statement. She is appraised initially before giving the statement, and in that statement the victim has stated that nothing has happened to her. She has having some mental instability which our doctors in the IPHP has treated, and she has ascertained that she is mentally fine and no incident of the sort which she had alleged in the FIR has not happened. पणजेंतल्या घाणयाऱ्या उदकाच्या पायपलायनीचें आनी गटाराचें काम अर्दवट स्थितीन आसा. पावसाचो हंगाम सुरू जावपाक कांय म्हयनेच उरल्या. देखून पावस सुरू जावच्या पयलीं शारांतले सगळीं अर्दवट कामाची पळोवणी करून तांचें काम पुराय करून घेवचें अशी मागणी पणजेचो आदलो उपमहापौर तशेंच नगरसेवक वसंत आगशीकर हाणें केला. बुधवारा ह्या मागणीचें निवेदन पत्र तांणी महानगरपालिकेक आनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या मुखेलींक दिलें. शारांत घाणयाऱ्या उदकांची कामां अर्दवट आशिल्ल्याची म्हायती तांणी पत्रा वरवीं कळीत केल्या. काल हांवें आमच्या कमिशनर CCPक पर्सनली मेळून एक लेटर दिला, जातून हांवें तांकां सांगलां की इतले कडेन पणजेन डेव्हलपमेंट कामां आसा, वेरियस एजन्सी, जी सुडा आसत, WID आसत, युनिवर्सल फुटपाथ आसत, PWD आसत, खूब एजन्सीची कामां चल्ल्या. आनी जेन्ना इतल्यो एजन्सीची कामां चल्लां ते इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जाल्लें अशें दिसना. सो आमच्यो खूब ड्रेनी पॅक जाल्या, काम करच्यात आनी माती तशीच सांडल्या. थोडे कडेन चेंबर्स मांडल्या ड्रेनीचेर. सो हे सगळें आसतना पावसान आमकां त्रास जातले. सो हांवें तांकां सजेस्ट केला एक टास्क फोर्स करचो, जातून की आमचो ME नाल्यार आमचे CCPचो कोण हेड आसतलो आनी त्या डिपार्टमेंटाचो एक मनीस आसतलो हू वील शो अस की खंय खंय ताणें काम केलां इन डिटेल, खंय माती तशीच दवरल्या किंवा खंय कितें चेंजीस केल्या. सो हे जर आमी आज रेक्टिफाय करपाक पावले जाल्यार येणाऱ्या टायमान आमकां त्रास कमी जातले. तशेंच डिसिल्टिंग जे CCP करताली ती जानेवारीन स्टार्ट करत जाल्यार मे म्हयन्यान सोंपताली. आज आमी मार्च म्हयन्यान आसा आनी प्री मॉन्सून केन्नाय म्हणजे मेच्या एंड मिड मे बीन केन्नाय येवपाक शकता. सो तो टायम गॅप आमी कसो भरून काडटलो ते खातीर एक एलोबरेट प्लॅन करचो, एक टीम तयार करची जातून डिसिल्टिंग आमी जे आमचे ओवर फुटिंगाचेर काम करतले, नाजाल्यार येणाऱ्या पावसान आमकां खूब त्रास जावपाक शकता. आणि खंयसर म्हणजे डिगींग चल्लां हें बीन कितें सांगलां? तशें कांय ना. इट इज पर से CCP ज्युरिडिक्शनान सगळ्याकूच कामां चल्लां. ही कामां जावपाक जाय ना अशें न्हय, परंतु हे डिसिल्टिंग जावप खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी हे जे थोडे कडेन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जायना ते सारकें बसोवपाक जाय, नाजाल्यार आमकां खूब येणाऱ्या टायमान त्रास पडटलो. कारण आमकां भितर कितें काम केलां हें कळपाचेंच ना. जे म्हणसर आमचे CCP कळपाचें ना भितर कितें केलां ते म्हणसर ते क्लीन करपाक आनी ताचेर एक्शन घेवपाक मेळना. सो बेगींतले बेगीन कमिशनरान हाचेर दखल घेवची आनी फुडें त्रास कमी करपा खातीर आमकां एक्शन घेवची. 2020 ह्या वर्सा उक्तावण जाले उपरांत सध्या सांगेच्या नगरपालिकेच्या गेस्ट हावजाची बाबत परिस्थिती जाल्या. ह्या नगरपालिकेचो गेस्ट हावज असो मारिल्लो बोर्ड आतां तेचेर ट्रायल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो बोर्ड लावपाचें आतां मंजूर जाला. नगरपालिकेन हे गेस्ट हावज सांग्यार येवपी पर्यटकांक बरी सोय जावची ह्या हेतान कोट्यांनी रुपया खर्च करून उबारिल्लो. मात सद्याची परिस्थिती पळयत जाल्यार नगरपालिकेक हे जमूंक नाशिल्ल्या कारणात ते वेलफेअर डिपार्टमेंटाक दिल्ल्याचें कळटा. वयलो गेस्ट हावज आसा तो एकदम असो सुंदर रितीन बांदिल्लो आसा, पूण ताजे भितरली जे हालत जी जाल्ली आसा ती सामकी बिकट परिस्थिती जाल्ली आशिल्ली. सो ड्युरींग आमची चेअरपर्सन आसा बाय प्रिती नायक,
ताजे टेन्युराक म्हणजे यंदाच आमकां एक प्रपोजल आयलें ट्रायबल वेलफेअरांतल्यान की तांकां ती एरिया जाय म्हणून तांकां तें लोकेशन जाय सो दॅट तांगेलो कितें तरी प्रपोजल आसा कितें करपाचें सो तांचे जे सरावंडींग आशिल्ले रस्तो म्हणलें नाल्यार आनी कितें बारीक जें कितें काम आशिल्लें ती आमी वेवस्थीत म्युन्सिपालिटीन तें करून तांकां अवेलेबल करून दिल्लें आसा पूण भितरलें जें कितें इंटरनल आसा ते तांची जबाबदारी आसा ट्रायबल वेलफेअराची की तें सगळें सरावंडींग आसा तें भितरलें कितें आसा तें निवळ करून घेवपाचें आनी तांकां जाय तशें तें वेवस्थीत तेंच्यांनी करून घेवपाचें आनी जाचो इनकम आमकां म्युन्सिपालिटी येतलो आनी आमचो रेवेन्यू जनरेट जातलो सो अशें जे आमगेले थोडे कितें प्रोजेक्ट आसतले नाजाल्यार खंय दुसरी म्युन्सिपालिटी आसतले ते अशेंच खंय तरी ग्रोथ जावपाक जाय आनी तेंचो रेवेन्यू जनरेट जावपाक बेरेस्तारा तुयें वाठारांत खासा क्षमतेच्या आत्मविश्वास विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यां खातीर फिजिओथेरपी विभागाचे उक्तावण सामाजीक कल्याण खात्याची उपसंचालक संध्या कामत हांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें ह्या वेळार संचालक प्रज्ञा देसाय पंच अनिता साळगांवकर सिताराम गावडे सागर तिळवे आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले सांतिनेज वाठारांत स्मार्ट सिटीचें काम चालू आशिल्ल्यान सदांच येरादारीची कोंडी जाता सगळेच रस्ते ब्लॉक जाल्ल्यान कामा निमित्तान भायर सरिल्ल्या लोकांक हाचो बरो त्रास जाता देखून पणजे महानगरपालिकेचे उपमहापौर आनी पणजे येरादारी पुलीस निरीक्षक हांणी सुवातेचेर वचून पळोवणी केले उपरांत सिवरेजीचें काम चालू आशिल्ल्यान येरादारीची कोंडी जाता ताका लागून थोड्या दिसां खातीर वन वे रस्तो करपाचो थारायला अशें येरादारी पुलीस निरीक्षक चेतन सोर्लेकरान सांगलें म्हटल्यार हांगा पळय सिवरेज लायन ले करपाचें काम चालू आसा सद्या सो ताका लागून मातशें हांगा ट्रॅफीक कंजेशन जाता सो आमी कितें कॉन्ट्रॅक्टराक आपोवन आमी खंय खंय आमकां एक्सेस रोड मेळटा पळय थंय तांकां मातसो रोड वाडोवन हें काम करून दी म्हटलां सो दॅट वी कॅन सेंड बोथ द ट्रॅफीक एट द सेम टायम आनी तें सोल्युशन आमी ट्राय करतले इफ इट डज नॉट वर्क देन वी वील गो फॉर मेकिंग द रोड वन वे बिकॉज हांगा ट्रॅफीक खूब आसता आनी स्पेशली ड्युरींग पीक आवर्स दनपारचे ट्रॅफीक खूब जाता सो आनी आमी प्लस स्टाफ सुद्दां घालता हांगा हे तांकां एश्युरन्स दिला की आमी स्टाफ घालता ड्युरींग पीक आवर्स ते ट्राय करचें पडटलें न्हू कित्याक वील हॅव टू सी हाव द ट्रॅफीक फ्लोज विथ दॅट सोल्युशन ते ट्राय केल्या शिवाय करचें ना आनी सेकंडली इफ इट स्टील कंटिन्यूज गिवींग अ प्रॉब्लम आय मीन मेकिंग ट्रॅफिक कंजेशन देन वील हॅव टू गो फॉर मेकिंग द रोड वन वे फॉर टेम्पररी पिरियड टील वर्क गेट्स कंप्लिटेड स्मार्ट सिटीचे आज आमी अलॉंग विथ PI ट्रॅफीक आमचो कावन्सिलर प्रमय वर्षा हांचे बरोबर एक इन्स्पेक्शनाक आयिल्ले बिकॉज ऑफ ट्रॅफीक प्रॉब्लेम्स पण आतां ते ट्रॅफिकाचे PIन सांगलेले प्रमाणे तो एक आपले टीम हांगा घालतलो ड्युरींग पीक आवर्स दुसरें म्हणल्यार कामाचे दे से इट इज अरावंड 10 to 15 days इट वील टेक मोर टायम टू कंप्लीट द वर्क सो वी आर होपिंग इट बाय 31st इट इज कंप्लिटेड 1st of March. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या YouTube चॅनल फेसबुकाचेरूय गोमंतक TV फॉलो करा आणि पळयत रावात गोमंतक TV.